देव बरो दीस दिवं भुरग्यांनो. तर भुरग्यांनो, आमी म्हाका दुयेंस नाका हो पाठ शिकतालीं. पाठाच्या सुरवातेक आमी पळयलें की निलेश कशा तरेन आपल्या आवयक फटयता. तो आपणाच्या पोटाक दुखता म्हूण सांगता. आवय ताच्या पोटाक बांब काडटा, बडिशेपेचो कसाय करून दिता. आनी जेन्ना आवय फाट करता तेन्ना निलेश हळूच उठून लाडवाचो डबो काडटा आनी लाडू खावन माथ्या वयल्यान चादर ओडून घेता. आतां मुखार कितें जाता तें पळोवया. निलेश एक बरो घटमूट भुरगो. तो केन्नाच दुयेंत पडनासलो, पूण आपणें दुयेंत जावचें अशें ताका सदांच दिसतालें. दुयेंत जावन हांतरुणांत न्हिदचें. घरच्यांनी आपली अपुरबाय करची. शाळेंतल्या इश्टांनी, शिक्षकांनी आपले खबरेक येवचें. मेजार मोसंबी, सफरचंदां, चिकू, बिस्कुत्यो हांची रास जावची. आपणें मागीर ताची बरीच करड काडची. कितली मजा! पण छे, कितें केल्यार तो दुयेंत जायनाशिल्लो. शेजारचो दामू एक दीस ओकूंक लागलो. सगळे शेजारी धांवत तागेर गेले. दोतोराक हाडलो. ताका रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलो. ताचे इश्ट खबरेक येवंक लागले. निलेशाक दिसलें आपणेंय दुयेंत जावन हॉस्पिटलांत वचून न्हिदचें. तो धांवत घरा आयलो. ग्लासभर मिठाचें उदक करून पिलो. वर जालें, 2 वरां जालीं. निलेशाक ओंकारो कसोच येयना. तो मान्न्यांत गेलो. मान्न्यांत म्हणल्यार तो बाथरुमाक गेलो. ताळ्यांत बोटां घालून ओंकाऱ्यो काडूंक लागलो. ताचे आवयक निलेशाचें हें चिंतन कळ्ळें. ती ल्हवूच मान्न्यांत गेली आनी धप्प करून तिणें निलेशाच्या फाटीर एक धुपको घालो.